वर्णून गायताव एका ताळ्यान. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सृष्टीच्या रचणारा. कृपे सागोरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सृष्टीच्या रचणारा. कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचनो जेजूक तेंपलांत भेटोवचे परब हो एक परब जेजूच्या समर्पणाचो संकेत जावन आसा आनी आमच्या जिविता मुखांतर हातूं वांटो घेवंक आमचे प्रयत्न कितें म्हणले सवाल आयची देवस्तुती आमचे मुखार दवरता. प्रवादी मालाखीन बरयल्या पयल्या वाचपांत देव आमचे मुखार येताना ताचेर दिश्ट कोसोवंक आमी फावो न्हय तरी ताचे सक्तेन तो आमकां नितळ करतलो म्हणले बरवशाची उतरां तो आमकां दिता. आनी आयचे शुभवार्तेंत जेजूक तेंपलांत भेटयताना सिमियाव आनी अन्ना नांवाची प्रवादीन सभा रितींनी देवाचो मोग आपणावन जेजूच्या समर्पणाच्या कुर्सांत वांटो घेवंक अवकाश फावो जावचे आमी पळयता. तर मोगाचनो ह्या परबेच्या दिसा पाप जुआं पावल दुसऱ्यान उलो केल्ल्या प्रकार धर्मीक भाव भयणी पासत आमी मागता. हे समर्पणाचे जिवीत देवाच्या सक्तेन आनी कृपेन बरयले जावं दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या बलिदाना वेळी मागया. आज ह्या फेस्त संभ्रमच्या संदर्भार भाव भयणीनो आमकांच आमी देवाक भेटोवया. आमची चिंतना, आमचे कश्ट, आमची अनवरां, आमची खंत आनी दूख आनी बरेपण देवान आमकां दिलां. कशें मरयेन आनी जुजेन तांकां मेळिल्लें तें पयिल्लें फळ जेजू तांणी तेंपलांत भेटयलो गी, तशेंच जें कितें आमचे लागीं आसा तें सर्व देवाक आमी भेटयल्यार खंडीत जावन तो आमचेर आशिर्वाद घालतलो. आतां आमी ह्या पवित्र रितीन फावो दे बरी वांटो घेवचे खातीर आमची फातकां आमी वळखून घेवया आनी देवालाकचें बक्षाणें मागया. हांव पत्की सरपदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेन सुद्दां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदीदार देव आमची काकूळट करूंक आनी आमची पातकां आमकां बक्षोवंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. महिमा 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 देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवाक
पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वपदधर आणि ससनाच्या देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैम घेतले आणि ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आमी संभ्रमता आमची काळजां आमची मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलों आनी तुमी स्वतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिराक येतलो तुमी अत्रेकतात तो खराराचो दूत येतलो म्हणटा दळभराचो सर्वेस्पर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक सकत तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावोंक सकत कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको दोबियाच्या खरा सारको तो रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक ताच्यान जातलें जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो देवाचें उतर हें देवाची उपकार कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट येनो मिठवण धरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरूं श्लोक कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो कोण तो महिमेवंत राजा तोस सर्वेस्पर बळिश्ट आनी धैर्यादीक झुजांनी जायतेवंत सर्वेस्पर तो श्लोक महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट येनो मिठवण धरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरूं श्लोक कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो कोण तो महिमेवंत राजा तोस तो दळबाराचो सर्वेस्पर तोस तो महिमेवंत राजा श्लोक कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो उद्गार
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. दिवो अनभ्यावर्त्यांक उत्सवा दिवपी आनी महिमा तुझे परजे इस्रायलाची. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार मोरेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावसो दीस आयिल्लो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मलो अरेकलो चरको भुरगो सोरेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सोरेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सोरेस्पराच्या शास्त्रांतच फरमायल्या प्रमाणे एक जोडो कवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलें. त्या वेळार सिमाऊन नांव असो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देव बरें असो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतीक तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रोत्म आसलो. सोरेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल तो देवाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमाऊन त्या बाळकाक हाताक घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणूंक लागलो, सुरेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधान वचूंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडून हांवें देखली. सोर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजेची इस्रायलाची. सिमाऊन बाळका विशयन सांगले ती संगती आयकून ताजे आवय बापूय विस्मीत जालीं. तो व्हड सिमाऊन ताका आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशान तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दरीच्या तालवार बरी तुजी काळीज पापसितेलें. हो बाळोक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुट्याची चिंतना भायर पडटली. थंय अण्णा नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशीर कुळयेची पानवेलाची. ती आतां चड उतर प्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाल्ली. आतां तिका 14 वर्सां प्राय. धवळ देवाळ सोड ती भायर वचनातली. दीस रात उपास मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेम सोडविण्याची वाट पळोवन आसलेल्या समेस्तां लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली. सुरेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसले ते सक्कड ताणें कर जाताच गलिल्यांतल्या आपल्या नजरेत शाराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडून येता गुटमट जायत आयलो आनी जानव्यान भरलो आनी देवाची मजत ताजेर आसली. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवनान बहिणीनो, आज आमी जेजूक तेंपलांत भेटोवचे परब फेस्त आचरण करता. शुभ वर्तमानांत आयकले प्रकार मोइजेच्या प्रकार प्रथम भुरग्याक तेंपलांत भेटोवची रिवज आसली. तें सस्त जावन आसलें. आमी जनाव क्रिसमस जावन जेजू जल्माचे फेस्त जावन आज एक 40 दीस जातात आनी जेजू समर्पीत करचें फेस्त आचरण करता.
आमी घेवंक जावलो संदेश हो जावन आसा कितें तें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी दोग व्यक्ती पळयता. पयलें जावन तो जावन आसा सिमोन असो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. सुरस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले करीत तो मोरसो ना म्हूण पळयतात म्हणटा कळीत केल्लें. म्हज्या बाबयनो क्रिस्ताक पळयले करीत मोरसो ना म्हणजे ताजे तें एक रितीची एक उर्बा आतुराय राखून ताजेर तें आसली. कोणाक? क्रिस्ताक मेळचे खातीर. आतां ताका क्रिस्त मेळटा आनी ताजी उतरां अशीं आसात. सुरस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधान वचोंक दी कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधान वचोंक दी म्हणजे ताच्या जिवितांत कितें आशिल्लें तें जावन आसा क्रिस्ता पळोवचें ताका मेळ्ळें. आतां म्हणटा सम्या म्हाका समाधान वचोंक दी. दुसरी जावन आसा अन्ना. ती क्रिस्ताच्या येण्या खातीर क्रिस्ताक मेळच्या खातीर ती राखण आसली आनी कशी ती दीस रात उपासांनी मागणें करीत देवाची सेवा करतली म्हणजे क्रिस्ताक ती राखण आसली आनी क्रिस्त मेळ्ळ्या उपरांत ती संतोशान देवाक अर्गां दिता. म्हज्या बाबयनो आमी आज मिसाच्या बलिदानाक आयल्या हांव कोणा मेळोंक हांव चिंता कोणाक तुमकां न्ही ह्या जाका मेळोंक न्ही क्रिस्त मेळोंक फकत क्रिस्त मेळोंक आमचे रतीर जावं मागणें जावं मिसां जावं क्रिस्ताक मेळचे खातीर जर तर म्हजी खरी अत्रेग क्रिस्ताक मेळची आसा जाल्यार कशें सिमावरची उतरां जावंक पडलीं सम्या म्हाका आतां समाधान वर आनी क्रिस्ताक कर मेळत जाल्यार म्हजी उतरां जातलीं ती ददोसकायची. वय म्हगे भाऊ भयणो हरेक पेटी मिसाक येता आसतना आमची अत्रेक जावं दी क्रिस्ताक शिवता आसतना हो अनभोग सिमावसो आनी अन्नासो जावं दी. अशें आज तेंपला भेटिल्लें फेस्ताचरण करता आसतना आमकां समर्पया. आमचें तें उणें आसूं पुरो उणेपण आसूं पुरो अस्कतकाय आसूं पुरो क्रिस्त समर्पया आनी क्रिस्त आमचो जातलो. इस कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आल्तारा लागी जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता धन मोजे ओपून दिता आत्मो म्हजो वर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीण तुका हरसिता. म्हज्या मोगाळ बाबनीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या सर्गींच्या बापा कथावेन शेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडोवणे खातीर तुका आपणाचीच बली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाखोव वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे महिमेक आनी आमच्या आदवाक उपकारून म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदीदार आनी सस्नाच्या देवा सर कळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक बागिली तुज्या महिमेसो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरान भितर सरलो. व्हडा मोगान ताच्या ओंकार मायन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेसो आनी उजवाडसो राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडंदराक संतोसान आमी मेळोंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय. उत्सर्गीन तुका जय. उत्सर्गीन तुका जय. उत्सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय. उत्सर्गीन तुका जय. उत्सर्गीन तुका जय. उत्सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी तांडे उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पोवची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खरराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गोड परगटोया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितेमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवन पुनसो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकलोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पड जळीत मुखां मोळफळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता हांव करमरी देवाची मेज सांगाती झुजो तेजो पती भगवन धरून आनी सर्व कडेन तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगता त्याच जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे याने भरोशान तेलंग आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें म्हजी शांती तुमकां दिता, म्हजी शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आतां आमी दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळये संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत तुका काळजान मोजा आत्म्याक मोजा दिगटान. तुकास म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काण जाता. ससनी जिवीत म्हाका लाबो कुर्सार जीवर पिलो. अकमान सोसून जीवन अर्पून तुकास भेटोवन दिलो. तुजे कुशे त्याग केलोय बापा कुशे काल सालोय. तुजे कुशे त्याग केलोय बापा कुशे काल सालोय.
प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ आनी विश्वासी बापा, बसयलेल्या क्रिस्ताक हातान धरचें भाग मेळा पर्यंत मरण देखसना म्हूण सिमेवाक तुवें दिल्ली बसावणी पाळून ताच्या अतिरेक तुवें बागयलय. ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्या आमच्या सुम्याक घेवंक तुवें फावो केलें. जाका हाका कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतला, ताका सर्गी सासणीक महिमेन रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे ओड उपकार. काळजा ए जेजूच्या पातक्या बुजवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता जेजूच्या देव काळसा. वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. हांव भाव प्रितेश क्रास्ता आनी खानमलीत वोट देंत म्हजो अनुभव कसलो म्हूण तुमी म्हाका विचारशात तर केवळ 2 उतरांनी हांव सांगूंक आशेतां. देवान म्हाका कार्मेल वोट दिली आनी कार्मेल वोट दिन म्हाका देव दिलो. तितलेंच. सुमार 13 वर्सां आदीं मुंतींत कांतोवच्या सवालांक जापी सोदून आयिल्ल्या म्हाका देवान कार्मेलीत प्राधिकरणां कार्मेलीत वोट दीक आपोवन हाडलो आनी कार्मेलाच्या वोटांत देवाक हांव भेटलो. सामुदायिक जिवितांत देव म्हाका दिसलो. दिसपोट्या मागण्यांत देव म्हाका मेळ्ळो. सांगाता करच्या वावरांत संजेर खेळच्या खेळांत सांगाता आयदनां धुंच्यांती देव म्हाका भेटलो. अशें देवान म्हाका कार्मेलीत वोट दिली आनी कार्मेलीत वोट दिन म्हाका देव दिलो. तर कार्मेलीत वोट दीत कितें आसा म्हूण तुमचे सवाल तर कार्मेलीत वोट दीत कितें ना म्हणली म्हजी जाप. कार्मेलीत वोट दीत देव लिपोवन आसा आनी मोगांत आनी मागण्यांत ताची सोदना करचें तसलें वर्तें भाग आनी आनंद हे दिस खंय मेळचें ना. तर ये देवाची सोदना करूंक कार्मेलीत वोट तुकाय उक्त्या हातांनी आपोवणें दिता.